एक गजाल जे हांवें आयकल्या Yeah. आनी तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही कन्फर्म करपाक शकता हय की द टॉर्च Yeah. विल बी हँडेड ओवर टू द प्रायम मिनिस्टर या बाय नीरज चोप्रा. येस सो हाव इज दॅट प्लॅन? आणि तुम्ही म्हाका- Definitely तुम्ही म्हळ्या it is की, 5 वरां 4 ते 5 वरांची सेरेमनी हय, असतली. हय. सो व्हॉट इज दॅट सेरेमनी? आणि सेरेमनी म्हळ्यार कशें आसा न्ही, हय. आमचो एक्च्युअल जो कार्यक्रम जो सुरू जातलो तो बरोबर 4 वरां पासून सुरू जातलो. ताजे पयलू प्री इव्हेंट आणि पोस्ट इव्हेंट म्हळ्यार आमचो जो कितें आसा ऑनरेबल जेन्ना आदरणीय आमचे पंतप्रधान येतले ताका आमी फॉर्मल फंक्शन अशें म्हणिल्लें आसात. पण येदो व्हडलो क्रावड त्याच प्रमाणे तो एनवायरमेंट तयार करप किंवा तुका खबर आसत की प्रायम मिनिस्टर येवचे पयलू ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स पयलू ऑल गेट्स वील बी क्लोज्ड. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मुखार जर वता आसतना आमकां तातूंत भितर सिंगर्स आसतले. आमची गोंयची क्वीन आमची सेमाबाई सरदेसाय, वेगळे वेगळे तरेचे डान्स आसतले, स्पोर्टिंग डान्स आसतले. तदनंतर मागीर सुखविंदर Secretariat या वाटेच्यान? या सेक्रेटरेट सुखविंदर सिंग हो जो पॉप्युलर जो सिंगर जो आसा तो सिंगर परफॉर्म करतलो. आणि एकंदरीत हो कार्यक्रम जो आसा मागीर मार्च पास आसतले. मार्च पास असले नंतर मागीर आमकां आदरणीय पंतप्रधानाचे स्पीच आसतले. सो एंटायर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर करत जाल्यार आमकां नियरली 5 hours सुमार आमकां त्या स्टेडियमाचेर घालचे पडटले. आणि अकॉर्डिंगली तो 5 वरांचो कार्यक्रम कितें आसा ताचो आमी टोटल फ्लो आमी तयार केल्लो आसा टिल द इनॉग्रेशन. आणि आफ्टर डिपार्चर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ड्रोन शो आसतलो. इट इज अ युनिक शो विच हॅज नॉट बीन हॅपन इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो प्रायम मिनिस्टर भायर सरले ड्रोन शो जाता. हाऊ लॉंग प्रायम मिनिस्टर विल बी देयर? Prime Minister will be there almost 1 hour and 50 minutes on the stadium. On the stadium. Okay. Because for the march pass and all that, we have to take, we require almost 30 minutes. आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आज आमकां सगळे काही गोष्टी पळोवपाक मेळटल्यो.